येवकार सगल्या आमी आसा जे शिरोडा विलेज पंचायत वार्ड नंबर 7 म्हणजे हो हायवे आसा आनी मुखाल्ल्यान आयुर्वेदीक कॉलेज आनी हे सायडीच्यान जी आमची वाज्या किंवा मारगांव फोंडा वयता थंय. सो आत्तां आमकां गांवच्या लोकांक एक आयडेंटिफाय जालें. हांगा एक पळय म्हाज्या फाटल्यान एक हांगा काम चालू आसा सो ताका आमी गांवच्या लोकांनी विचारलें बाबा हे हांगचो जो कोण तरी एकटो आसा कॉन्ट्रॅक्टर ताका विचारलें बाबा हांगा कितें काम चालू आसा. सो सगळे म्हणल्यार तेंगे जे उदकाचे पायप आसा ताका कितें तरी नवो व्हांवल बसोवपाक सोदता ते ओके आसा. पूण गांवच्या लोकांक आमकां कांयच खबर ना. आतां शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी WRD मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर, पूण ताका उदकाचो इश्यू जो काराय जावं वजनगाळ जावं बाकीच्या बेतोड्या प्रत्येक गांवांनी वाज्या ह्या प्रत्येक गांवांनी उदकाचो इश्यू आसा पूण तेजे कडेन सॉल्व जायना. आनी हांगा लोकांक खबर आसतना हे पळय हांगा तेंगे सेटींग चालू आसा कितें तरी. सो हांगा खबर लोकांक कांयच खबर नासतना आपल्याक जाय तशें करता पळय. सो आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें बाबा हें कोणी करपाक लायलें तुका. तो सांगता AE म्हणून इजो AE कोण AE मापारी म्हणून. सो ताका आमी कॉल करतले पूण सद्या शिरोड्या जे आपल्याचे स्वताचे डेव्हलपमेंटाक लागून करता काय म्हणून हे आतां आमकां क्वेश्चन मार्क पडला. कित्याक आयज सुभाष शिरोडकर प्रत्येक वार्डाक तेगे बिल्डींग आतां बांय कडेन एक जाल्ली गेली. शिरोड्या जे वाळपेशो आमी ग्रामसभेक काडलेलो आयज लोकांक उदकाची इश्यू आसा. हे उदक लोकांक पिवपाक मेळना. जे बस कोणाक रातचे येता एक 10-15 मिनटां ते उदक ते बिल्डिंगे वयतले सुभाष शिरोडकर फाटल्या कॉलेजी फाटल्यान फूल बायोडायवर्सिटी काबार केल्ली आसा. फूल थंय नवे प्लॉट येता नवी व्हडली बिल्डींग येवपाक आसा. रस्ते बी फूल काबार केल्ले आसा. सांगपाक लोकांक खबर ना. आमी तेंय तुमकां दाखयतलें ही बायोडायवर्सिटी आयज तेगे भाव आसा आयज तेणी बायोडायवर्सिटी शिरोडेची राखपाक जाय आसलो बॅलन्स राखपाक जाय आसलो इकोलॉजिकल बॅलन्स आसा तो तेणें एक्चुली राखपाक जाय आसलो. आमी ताका लेटर दिल्लें सुभाष शिरोडकराक आमी ताका लेटर दिल्लें ऑफिसाक वचोन भुरग्यांनी की आयज शेतां हे दोंगर कट जाता हे बाकी कितें इलिगल घडटा तेजे आमी आवाज काडटा तुयी काड म्हणून. आनी तेणी सांगलेलें आमकां तें लेटर आतां घरा कडेन म्हाजें आमी सडनली पावले हांगा तुमकां दाखयतालो. आमी तेन्ना ताका सांगलेलें तूं आमी जशें आवाज काडटा तूं MLA मिनिस्टर आमच्या गांवचो सो तुवें हेजे आवाज काडपाक जायो. आनी जे तेणी आतां जे नवी बिल्डींग आसा म्हाका दिसता हेंच तेगे कितें सेटींग आसतलें. आयज काराय लोक थंय रडटा तांकां खऱ्यांनीच उदकाचो इश्यू आसा जाल्यार हें कितें तरी हांगा नवी तर सेटींग करता वावल काडटा आनी आपल्याक जाय तशें म्हाका दिसता हांगा वयर आतां नवी हांवें जर सांगलां कॉलेजी फाटल्यान कितें तेंगे आतां स्कॅम चालू आसा तो सगळे फूल त्या जागा खावपाचें आनी ते बायोडायवर्सिटी काबार खंय उदक डायरेक्ट थंय ट्रान्सफर करपाचें. म्हणजे गांवच्या लोकांक पयलू उदक ना थंय मल्लेश्वर टेंपला कडेन रातचे लोकांक 2-3 दीस जाले उदक ना. सो आमी आतां कॉलूय करता मापारी. सो ताका पळय कॉन्ट्रॅक्टर दाखय ताका मुद्दाम दाखय हे पळय हो कॉन्ट्रॅक्टर आपको कौन बोला मापारी बोला ना वो भेजा है क्या बोला तुमको इधर उधर खुदाई करा बोल के बोला खुदाई करके और उसके बाद में क्या वो लोग बोलते हैं वो सुनने का हमको मालूम नहीं ना क्या करें. अभी हे सब तुम्हारा आदमी है. हाँ कॉल कर मास्टर मापारी कॉल कर. सो आतां आमी मापारी कॉल करता मुद्दाम दाखयता हांगा कशें आतां लोकांक उदकाचो इतली इश्यू आसा. एक मिनट मास्टर रिंग गेला स्पिकराचेर दवरया. आमी आतां सद्या पळय AE कॉल करी मापारी. सो तेजे कडल्यान डिटेल्स कळटा आसले म्हणल्यार आतां हांगा आपल्याक जाय तशें डिपार्टमेंट आनी मेन हो रिस्पॉन्सिबल हांगचे MLA आसा. हे तेगे आतां नवी बिल्डींग येता जावं फाटल्यान बायोडायवर्सिटी काबार करून तो आयज सोंपोवपाक उठला. हें उदक सेम त्या लोकांक थंयचे ते नवे ते भायर लोक येतले तांकां वचपाक कामे. सो आतां आमी AE कॉल करता मापारी लागलो स्विच ऑफ येता. सो सद्या मापारी जो फोंडा AE आसा तेजो मोबायल नंबर स्विच ऑफ येता. एक मिनट घ्या. सो कित्याक गांवां लोकां कडेन आमी तेंच सांगता ग्रामसभे येयात. आतां नवे खुबशे टवर्स घातल्या लोकांक खबरूच ना नवे टवर्स घातल्या म्हणून. हे टवर्स आमी लास्ट टायम जे उडोवणी आसली गांवां आवाज कितें लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी इश्यू हायलायट केल्लो. तेजे नंतर हांगचे MLA तेजे प्रेशर पडलेलो आनी तेणे 80
जे टॉवर्स आसा जे नवे तेणी पास केले शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण तो घालीत आसा मेळटा ते घालीत आसा पूण ज्या जाग्यार तोल्ला असले एरिया तो ते घालपाक पळयना शिरोड्या ते तुमकां फुडें दाखयतले सो प्रत्येक गोश्टी आमी लोकां कडेन मागता ग्रामसभे येया म्हणून कित्याक हांगा आतां जे घडटा खूब जे वायट घडटा शिरोड्या हें घडत आसा हें स्वताचें डेवलपमेंट मेन म्हणल्यार हो MLA आसा स्वताच्या डेवलपमेंटा लागून पयर गेले बेतोड गेल्लो लोकांनी ताका क्वेश्चन आन्सर करपाक म्हण पावोन येयला ही गत जाल्ली आसा तेंची सो आतां आमी बाकीचे तेगे ऑफ येता मोबायल येता एईचो ऑफ येता Off येता, सो आमी switch स्विच ऑफ येता आमी विचारतले बाबा हांगा कितें करपाक लायला कित्याक हें कितें तरी खरें नाटकां आसा हें वयर आनी नवी प्लॉट येवपाक आसा ते कितें बायोडायवर्सिटी सोंपोवपाचें थंय हें उदक कितें तरी आसतलें म्हणल्यार पयलीं लोकांक उदकाचो इश्यू आसा तेजे कडेन जायना आनी लोकांक आनी उदकांत फोंडा घालपाक उरला हांव सद्या वॉर्ड नंबर 16 उलो डायगो जेन्ना हांव कामां सान्नेस वयता आसतना हांवें पयलें हिंगा खडटाले जाल्यार तांकां विचारलें कॉन्ट्रेक्टर कितें करता पयलें ते म्हणपाक लागले हिंगा वाल बसयता हांवें म्हणलें वाल कितें आसा तो प्रॉब्लेम कितें वाल बसोवपाक हांव म्हणपाक लागलें ना आमकां वयरसान ऑर्डर येयल्या येईन सांगलां हिंगा करपाक तरी आसतना हांवें तांकां विचारलें बाबा हें कितें आमकां उदक सारकें मेळना 2 म्हयने जाले आमकां काराय वाड्यान उदक येना आतां मातशें येतालें मेन पायपलायनी हें करून तेंच्यांनी तर हिंगा वाल बसयले जाल्यार आनी ते एक थेंबो पासून येवपाना आमकां रिजन कळपाक जाय वाल कित्याक बसयता इथं प्रॉब्लेम हे आमचें वाल कित्याक बसयता तो आमकां रिजन जाय तो सरपंचान हेजेर इश्यू घेवपाक जाय नाजाल्यार मिनिस्टर पिडा WRD हेजेर मातशें हें करून सांगपाक जाय आमकां बाबा वाल कित्याक बसयता तो अमक्या जाग्यार लागून बसयता ना प्रेशराक लागून बसयता तें मातशें कळपाक जाय आमकां हांव लोकां कडेन मागता मातशें पळोवया केन्ना रस्त्यार भोंवता आसतना कोण कितें म्हणटा आसतना मातशें नदर दवरा आनी मातशें एक जाय आनी सगळें विचारया बरें अरे म्हाका हें कितें नाटकां आसा तेंचेली हे सुभाष वर्कर इनवॉल्व आसा तूं अरे हिंग वाल बसपाक कारण कितें ना तें सांगता कारणूच ना मरे बसोवपाक लागून एक्झॅक्टली हें तेंगे सेटींग वयर मरे ते हें आतां बायोडायवर्सिटी काबार केला हांवें सांगलें तशें सो तें सगळें उदक मरे लोकांक पयलीं उदक ना वाड्यार आनी उदक तेंका धांवन वयर दिवपाचें दोन टँकर बाब म्हाका सांग तुमकां आतां काराय कितले दीस उदकाचे त्रास जातले फाटली सांग 2 म्हयने जाले काराय हे टँकर येता टँकर वयल्यान येता सगळ्या आमकां टँकरूच पावना आमी कितें करपाचें आमकां टँकरूच येना म्हणजे टँकर रस्त्यान वयता रस्त्यार सावन पायप पावना आमकां इतले व्हडले पायप आमच्यांनी हाडपाकूच जायना अभी कुछ मत करो हम लोग उसका ऑफ आ रहा है ये मापारी का उसको कॉल करेगा समझा ना क्या बहुत प्रॉब्लम होता है पानी का इधर हाँ हम लोग देखा है इसलिए अच्छा हुआ इधर तुका पोलीस स्टेशन नंबर आसा शिरोडेचो म्हाजे तो आसा म्हाका कट जातलो एक काम कर नहीं है तो इसमें बांध यहाँ बांध वो पकड़ रहा मट्टी में गया क्या वाल उदकाचो बंद करपाक चालू कर मस्त दादा मस्त दादा कसं आवडे दादा
सो आमी इतलेंच मागता जे कितें आतां शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें घडटा तें प्रत्येक लोकांक कळपा जाय कित्याक लोकांक कळनासतना खंयच हितून घेयनासतना हे आपल्या जाय तशें करता जो करता जाल्यार कितें हाजें आमी तांकां विचारलें कॉन्ट्रेक्टराक कांय खबर ना वयल्यान धाडलें म्हणून जेन्ना आमी मापारी कॉल केलो तेगे ऑफ येता तेजे कडल्यान डिटेल्स कळटासलें पूण आमकां अशें दिसता खंय तरी हें कितें तरी सेटींग आसा हें सेटींग कितें तरी आसा वॉटेवर पूण प्रत्येक गोश्ट खंय वावर घालता कितें आसा आमकां प्रत्येक आमचे शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक खंय कितें काम करता आमकां कळपाक जाय थँक्यू